नमस्कार. सध्या आम्ही असा मुळगांव हांगा सर आणि मुळगांवचे रामनाथ तळये कडेन आसा. हांगा पयलीं वयर मायनींग चलतालें आनी मायनींग चल्ल्या कारणान जे आमकां ते बाउंड्री आमच्यो लॉक करताले, मायनीर कोणाक घेयनासले. आनी कालांतरान कितें जालें, आमची बायलां सुद्दां हांगा लाकडां व्हरपाक बी येताले. कालांतरान कितें जालें, तेंच्यांनी वॉचमॅन दवरले थंय आनी कोणाक भितर एंट्री बिंट्री दिना जाले आनी हळू 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 लोक मातशे कमी जाले. तरी आसतना आमची जी ही मेन जी जात्रा जाता, जात्रेक आमी पेट मयां हाडपाक जेन्ना वयता पळय, तो हांगासून एक पांयवाट आहा, पारंपारीक वाट. हांगा रस्तो बिस्तो असो ना, पण ह्या हांगासल्यान मायनी वयल्यान आमी मयां वयता चलत आनी परत ती पेट घेवन चलत त्याच वाटेन येता. म्हणून ही सुद्दां आमची एक पारंपारीक वाट आसा की आमचे म्हादेवाचे लिंग किंवा ते पुरातन काळांतले एक लिंग खडपाचेर कोरलेले आसा आनी तेजे आयज जतन करच्या खातीर आयज आमी सगळे जाण हांगासर हे साफ सफाई करतात. आनी हे जे उदक जे आसा हे आमचे ते सायडीक एक लेक आसा, त्या लेकांसून कुळागरांक शेतांक अशें हे उदकाचो सोर्स आसलो. पण आयज कितें जालां, मायनी खातीर हे कंप्लीट आयज हांगासर उदक सगळें आटलेलें आसा. सरकारान आमकां मदत करची, पण सरकार आमकां काय आजून मेरेन काय सरकारान मदत करूंक ना. मायन्सवाले तर कसलीच गोष्ट आयकोन घेवपाक तयार ना. 20 तारखेक महाशिवरात्रीचो हांगासर आमी एक उत्सव मनोवपाचो तयारी केल्लेली आसा आनी तेका लागून आमी काल आनी आयज सकयल्यान वयर पर्यंत क्लीन करून येवपाची तयारी केल्ली. बट इतले वाडलेले आसले की त्या कारणान आमकां थोड्यो हे जाले, प्रॉब्लेम्स जाले. तरी पण आमी साफ सफाई करून 26 तारखेक लागून सगळे आमी ग्रामस्थ एक जावन हांगा एक प्रोग्राम करपाचो ठरयला. इतिहास आणि पर्यावरण जाणकार राजेंद्र केरकरान हे विशीं अधिक माहिती दिली. दिवचल तालुक्यांतलो मुळगांव हो जो गांव आसा, म्हातारघाटी म्हणून जो वाठार आसा, त्या म्हातारघाटीच्या वाठारांत हांवें 25 वर्सां पयलीं पळयल्ले रामनाथाचे एक सुंदर अशें शिवलिंग. पुराय वाठारांत जांबो दगड आसा. ह्या जांब्या दगडान हे जे शिवलिंग आसा ते कातायल्लेले आसा आनी भगवान शंकराची उपासना जी आसा ही मुळगांव गांवांत पुर्विल्ल्या काळा सावन जाताली. तेचो हे वाठार हो आमकां देख दिवपी आसा. तोच मुळगांव जो आसा हे माती भरवण जावपाच्या वाटेर आसा. एका वाटेन मिनाखणीचो वेवसाय, दुसऱ्या वाटेन पुराय शेतां मागीर बागायती क्षेत्र जे आसा हे आयज कमी जायत आसा. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी.